आमदार दिगंबर विजयाचे मुख्यमंत्री पदावेल्यान एकमेकांचेर उतरांचे फार। दिगंबर म्हणटा तो पळयता मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जाल्यार विजय म्हणटा मंत्री जावपाक दिगंबर करता पिशेपणां। मडगांवां मंगळारा भाजपाची मतदार अभिनंदन सभा जाली। हे सभेन कार्यकर्त्यांक संबोधित करताना मदींच आमदार दिगंबर कामतीन विजयाक नाव घेनासतना चिमटो काडलो। मुख्यमंत्री जावपाचे विजय सरदेसायाचे सपन केन्नाच साकार जावचें ना। जाल्यार हाका प्रत्युत्तर दीत विजय सरदेसाय म्हणटा दिगंबर कामत हांचे कडेन देव उलोवपाक लागला। ताका देवा वरवीं दुसऱ्यांक कितें सपनां पडटात तें कळपाक लागला। म्हणूनच हांव मुख्यमंत्री जावपाचें सपन पळयता। हे दिगंबर कामतीक कळला आसूं येता, असो उलट तोमणो गोवा फॉवर्डाचे आमदार विजय सरदेसायान मारलो। डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जावचो अशी आमकां सगळ्यांक अपेक्षा। थोडे जाण स्वप्न पळयतात। एक सिरियल येता मुंगेरी लाल के हसीन सपने पळयला आसतलें। आनी त्या स्वप्नांत तो सामको कितें कितें जातालो आनी मागीर ताका बायल येवन उदक मारताली आनी तो मागीर जागो जातालो आनी ताका रियलिटी आपल्याली कितें ती कळटाली। तशें थोड्या जाणांक स्वप्नां वेगळी वेगळी पडटा उदीक मारतात आनी म्हणून त्या स्वप्नाच्या नेटार थोडे जाण उलयतात, कितें भाशणां करतात, कितेंय करतात। कार्यकर्ते आमचे हांव सदांच मानता की आमकां इलेक्शन जिखोवपाचें काम कार्यकर्ते करतात। कार्यकर्तो जर फट आसत, कार्यकर्तो चार्ज आसत आनी कार्यकर्त्याचो मोरल जर हाय आसत, केन्नाय अलायन्स जावं कोणीय येवं कितेंय उलोवं, खंयच्याच परिस्थितीन आमचो विजय कोणूच आडोवपाक शकना। ह्या आमदाराचे आज हांवें स्टेटमेंट वाचला, ताचेर अशें दिसता की तुमी ब्रेकींग न्यूज करपाक जाय की आमदारा कडेन देव पडतो उलोवंक लागलो। हो आमदार आमच्या वाठारांत सामको अनपॉप्युलर जाल्लो आहा। ताणें म्हणलां की देव आपल्या कडेन उलयना। तो सर्वसामान्य मनशाक फटोवपाक देवाचें नांव हाडटा। आतां देव आमी कितें स्वप्न येतात तें ताका सांगता। हें ताणें काल नवें सांगलां, हें आमी नवेंच आयकलां। हें म्हाकाय आयकून हांवें मातसो हें जालो की बाबा कितले लेवलाचेर पावला आमी। तो मातसो आतां ह्या दिसांनी जाणटो जाला, ताची मातशी तकली चॅक करूंक जाय एक। आनी दुसरें म्हाका ताची काकूट दिसता की एक मुखेलमंत्री आशिल्लो, 5 वर्सां ताणें कंप्लीट केल्लो टेन्यूअर। ताणें हे भशेन उलोवप, हें ताका उलोवचें पडटा, कित्याक ताका हें उलयना जाल्यार ताका प्रमोद सावंत मंत्री करपाक कसो कन्सिडर करना। आनी मंत्री जर तो जायना जाल्यार तो इलेक्शनाक वचूंक शकना। सो मंत्री कसो तरी जावपाक तो हे भशेन असली सारकी पिशेपणां उलोवंक ना। ह्या पिशेपणान जर ताका चुकून बीजेपी कन्सिडर करता जाल्यार बीजेपी नॅशनल लेवलाचेर प्रधानमंत्र्यान सांगलें की आपूण नॉन बायोलॉजिकल, म्हळ्यार आपूण आवयच्या पोटांतल्यान येवंक ना। आपल्याक केन्ना केन्ना दिसता की आपूण असोच तयार जालो। नॉन बायोलॉजिकल हें जें म्हणलें तें बीजेपी नॅशनल लेवलाचेर बरें म्हारग पडटा। आनी म्हाका दिसता आतां जें हो आमचो दिगंबर कामत जे उलयता की लोकांक कितें सपनां पडटा तें ताका देव सांगता म्हणून, हें जें तो उलोवंक लागला तें म्हाका दिसता आनी एम्बेरसमेंट हे सरकाराक जातलो। नाजाल्यार तुमी प्रमोद सावंताक विचारात, कित्याक प्रमोद सावंत आपल्या नांवाचे फुडें डॉक्टर म्हणून लायता। ताणें विचारचें की कशें दुसऱ्याक कितें सपनां पडटा ती तिसरो मनीस कशें सांगूंक शकता। जो मनीस जाका पयलो बॅकग्रावंड आहा तो सांगता की देव आपल्या कडेन उलयता। सो आतां सारांश असो घेवया आमी की ब्रेकींग न्यूज तुमी करा की देव दिगंबरा कडेन उलयलो, कित्याचेर दुसरो कितें स्वप्न येता तें ताका दिगंबराक तो सांगूंक लागलो। ही आतां न्यूज, ही मेन न्यूज, हीच न्यूज करा आनी ताजे फुडें कितें जाता तें पळोवया। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।